मोजोशी जाऊन कोणाशेता आपणाक कसे कार करुनी कुरी सापलो कानार घेऊन तो पाटल्यान मोच्या येऊन दे कुर्सातय हांव बातयेनी दवरता पिडे शिडे कश्टां दुखां हांव कुर्सा पटून धरता. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमची सवे आसो. क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, प्राचीत काळांत आमी देवाच्या अपरमीत मोगा विशयान नियाळतेत आसाव. आयची देवस्तुती देवाचो आनी पेल्यांचो मोग करूंक आपोवणें दिता. क्रिस्तांव जिणेंत ह्या संवसारांत आमी हेरांच्याकी वेगळी जावन जियोंक आसा. इश्टा संगी इश्टा गतीन जियोवचें सलीस, पूण दुस्मानाचो मोग करून जियोंक आमकां आज जेजू आयच्या सुवार्ते मुखांतर शिकयता. कित्याक जें कितें ताणें ताच्या जिवितांत कार्यगत केलें ताणें ताचे पाटलावदार जाल्ले आमी जेजू बरी हेरांचेर झडती करिनासता ताचो मोग करूंक आसा. त्या देखून मोगाच्यानू ह्या पवित्र बलिदाना वेळी हेरां खातीर मागूंक, तांचो मोग करूंक, तांकां बोगसून कुमो करूंक जाय अशी कृपा ह्या बलिदाना वेळी मागया. उत्तराखंडाला धरल्या स्वरूपात दूख धरून देवा तावन एकामेकांतावन बोगसाणे मागून सांगता म्हणया. हांव पाकी सर पुदुदा देवाक आनी तुमकां मावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारू वायट आदारून आनी बरें सांडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत मगे हो सदांच सांगवा मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां मावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकुळट करूंक आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, ख्रिस्ता काकुळट कर, ख्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. काळजा मनात घेवन आयल्या सर हृदयां खातीर ह्या मिसा वेळार आमी माग्या सांगत आसा. जायती ते सव हांगासर आलतारी मुखार दवरली आसात आनी थोड्यांनी मिसा भेटयल्ली आसात. त्या सर हृदया खातीर आमी माग्या. आनी विशेश रितीन पदा रोडॉल्फ डिसोजा आज ताच्या ह्या जागपणाचो वट दीस वार्षिक असो संभ्रमता, ताचे खातीर आमी मागचे. प्रार्थया. ससनाच्या बापा, आमचे काळजां बदलून तुजेशी ओढून घे. फकत तुझे राज आनी ताची नीत सोदून प्रिती मोगाच्या करण्यांनी तुजी खरी भक्ती करूंक आमकां आदार दी. हे आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव ते सगळे पवित्र आत्मेच्या एकवटान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन.
द्वितीनियम पुस्तकांतले वाचप. त्यावेळी मोईजे लोकां लागीं उलोवन म्हणालो, आयच्या दिसा सर्वेस्पर तुजो देव हे कायदे आनी नियम पाळोवंक तुका फरमायता. सगळ्या तुज्या काळजान आनी सगळ्या तुज्या आत्म्यान तुवें तें सत्रायेन पाळूंक जाय. तुवें आज सर्वेस्परा विशयान अशें परगट सांगलाय. तो तुजो देव जातलो आनी तूं ताच्या वाटांनी चलतलोय. ताचे आदेश, ताचे उपादेश आनी ताचे नियम पाळतलोय आनी ताचे उतर आयकतलोय. आनी सर्वेस्परान आज तुजे विशयान अशें परगट सांगलां. ताणें फरमायलेले प्रमाणे तूं ताची काशा परजा जातलोय आनी तुवें ताचे सर उपादेश पाळूंक जाय. तेन्ना तो तुका आपल्या रचलेल्या सर राष्ट्रां प्रास चड स्तुती, कीर्त आनी महिमा दिवन वयर उबारतलो आनी तूं सर्वेस्परा तुज्या देवाक ताणें फरमायलेले प्रमाणे एक पवित्र परजा जातलोय. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सोम्याचे उपादेश पाळतात तीं बागी. सोम्याचे उपादेश पाळतात ती बागी. कथावीण जिणयेन सर्वेस्पराचे धर्मशास्त्र पाळतात तीं बागी. ताची नियमां विश्वासान पाळून सगळ्या काळजान ताका सोदतात तीं सुबागी. सोम्याचे उपादेश पाळतात तीं बागी. तुजे कायदे आमी सत्रायेन पाळूंक जाय म्हूण तुवें तें परगट केलाय. तुजे कुशीक पाळो दिवं म्हजे पांय, म्हजी साल सदांच थीर आसूं. सोम्याचे उपादेश पाळतात तीं बागी. तुज्या नितिवंत नियमांची माहेर जोडटासतना खऱ्या काळजान तुका हांव दिनवासतलो. तुज्यो आजना पाळोवंक म्हजी कुशी म्हाका केदींच सांडी नाका. सोम्याचे उपादेश पाळतात ती बागी. वंदन तुका ख्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका ख्रिस्ता, महिमे भरीत राया. पळया आयन वेळ होस्तो, सडवणेचो दीस होस्तो. वंदन तुका ख्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका ख्रिस्ता, महिमे भरीत राया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सामत्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू लोकां जम्या लागीं म्हणालो, अशें सांगलें तुमी आयकलां, तुज्या पेल्याचो मोग कर आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेश कर. पूण हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा आनी तुमकां दग दितल्या पासत तुमी मागात. अशें तुमी तुमच्या सर्गींच्या बापाची भुरगीं जातल्यात. तो आपलो सूर्य जशें बऱ्यांचेर तशें कोट्यांचेरय उदय करता आनी जशें भाग्यवंताचेर तशें फातक्यांचेरय पावस वता. तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुमी मोग करतात जाल्यार कितें प्रतिफळ तुमकां मेळत म्हणून चिंतात? तितलें सुंकगारी करतात न्ही. तुमच्या भावांक मात्र तुमी सलाम करतात तर हेरां प्रास कितें वर्तें तुमी केल्ले परी जालें. अनबोड ती लेगून तितलें करतात न्ही. तर जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर बरो तशें तुमी जाय जय सर बरी. देवाचे उतर हे. वखरी तुका ख्रिस्ता,
भाव भयणीनो, जेजू आज आमचे तावनूंक कितें गेल्लें कश्टांचें करूंक अपेक्षिता वा आशेता, पूण असाध्य न्ही. तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा आनी तुमकां दग दितल्या पासून तुमी मागात. थोड्याच तेंपात एकलो मानेस्त म्हाका मेळोंक आयिल्लो कावन्सिलिंगाक. सुरवेर म्हणलो, फादर म्हाका तुमी कसलोय प्राजीत करूंक सांगा, हांव तयार, पूण त्या म्हज्या शेजाऱ्याक अन्नाडी शेजाऱ्याक बोगसूंक मात्र सांगा नाकात. तुमी कितेंय प्राजीत वा कितेंय करूंक सांगा, मागोंक सांगा, नो प्रॉब्लेम, पूण त्या म्हज्या शेजाऱ्याक बोगसूंक एक सांगा नाकात. एकामेकाक बोगसूंचें वा दुस्मानाचो मोग करचें कितें म्हणलें भोवशा आमकां इल्लो अनुभव आसतलो. ते कितले कश्टांचे म्हणलें आमी जाणाव. दुस्मानांक ताचो मोग करचो सोडा. तांचें नांव काडटना, तांकां पळयतना आमची बीपी चडटा, वय न्ही. त्या देखून हांवें सांगलें, जीएस इज डिमांडींग समथींग डिफिकल्ट टुडे बट नॉट इम्पॉसिबल. पोरण्या आमी आयकलां, दितीन पुस्तकांत आमी वेतांव तर चॅप्टर 19, आय फॉर एन आय, टूथ फॉर एन टूथ. दोळ्यांक दोळो आनी दांताक दांत म्हणलें नियम आसले, शिकवण आसली आनी लोक तांचो पाळटालो. बरें केल्ल्यांक बरें करतलो, वायट केल्ल्यांक वायट करतलो. आनी आजुनूय थोडीं राष्ट्रां असली नियम पाळनासात. कोणे एकल्यान एकल्याचो हात कातरलो तर ताचे हात कातुरतले, कोणे एकल्या जुशी मारला तर जुशी मारतले. आनी असले पोरण्या चल्ल्यांत चलोवन आसले निती नियम. पूण जेजू नवी शिकवण हाडून येता आनी त्या शिकवणे विशयांत आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें. न्हयच नवी शिकवण हाडून येता. ती नवी शिकवण आपल्या उतरांनी तो आमकां सांगता मात्र न्ही, आपल्या करण्यांनी तो करून दाखयता. आपणाकच कुर्सार मारलेल्या सोरांक वा थंयसर आसलेल्या ताच्या दुस्मानांक तो बक्षिता, कुर्सातान बक्षिता आनी तांचे खातीर मागता. आनी जें कितें ताणें आपल्या उतरांनी सेर्मोनी सांगलें आमकां करूंक, ताणें आमचे फुडें रुजू करून दाखयलां आनी तेंच करूंक तो आज आमकां आपयता. दुस्मानाचो मोग करात. तुमकां कश्ट दिल्यांक, तुमकां पाड करतल्यांक तांचे खातीर तुमी मागात. चलत्या जिवितांत आमी कितें करता, तेंय थंयसर जेजू सांगता. तुमचो मोग करतल्यांचो मात तुमी मोग केल्यार, तुमच्या लागीं उलयतल्या लागीं मात तुमी उलयल्यार, वा तुमकां बरें करतल्यांक लागीं मात तुमी बरें केल्यार तुमी कांय विशेश विंगड कांय करिनात. सगळीं तशें करतात. पूण तुमी एकमेट मुखार वचोंक जाय आनी तुमच्या दुस्मानाचो मोग करूंक जाय, पेल्याचो मोग करूंक जाय, एकामेका बगसूंक जाय. आनी खरेंच म्हणजे काळार आमी आसा खंडीत जावन ह्या दिशेन आमी सर प्रयत्न करूंक जाय. आनी दुस्मानाचो मोग केल्ल्यान, दुस्मानाक वा हेरांक बगसिल्ल्यान आमकां कितें मेळटा? पयल्यार पयलें आमी देवातावन आनी एकामेकांतान बगसणें आपणायता. देवातावन आमी बगसणें आपणायता. आमी हेरांक बगसिल्ल्यान हेला दुस्मानाचो मोग केल्ल्या मुखांतर आनी थंयच आमी आमच्या बाबा मागण्यांत सदांच मागून आसा. दुसरें, आमी आमच्या दुस्मानांक नाश करता आनी इश्ट आपणायता. दुस्मानांक बगशिल्ल्यान, पेल्यांक बगशिल्ल्यान, दुस्मानाचो मोग केल्ल्यान आमी आमच्या दुस्मानांक नाश करता. अब्राहम लिंकन म्हणालो, आय विल डिस्ट्रॉय माय एनिमीज बाय लविंग देम. म्हज्या दुस्मानाक हांव ताचो मोग करून तांकां नाश करतलो. आनी तेंच ताणें केलें आपल्या जिवितांत. आमकांय आज तें आपोवणें. आमच्या दुस्मानाक आमी ताचो मोग करून तांकां बगसून आपणावचें. तिसरें, बगशिल्ल्यान वा दुस्मानाचो मोग केल्ल्यान आमची भलायकी आमी सांबाळटा वा बरी भलायकी आपणायता. सायकॅट्रिस्ट म्हणटात 80 to 90% आमची पिडा ती आमच्या काळजांत राग, हगे, मसूर, नाबोगसणें असल्या मुखांत येता.
Most of our sicknesses due to unforgiveness, hatred, jealousy. आणि जायते पटी आमची जडाय वा लागेज म्हळ्यार तेंच आसता ना बोक्सांनी एकामेका उलोवणे ना मेटाक राग येवसो तर मोगाळ भाव भयणीनो जायते बरेंपण आमी आमकां सांपणावेत आनी जायते बरेंपण आमी हेरांक करीत आनी देवा ते एकामेका ते लागीं जावेत त्या देखून आयची शिकोवण जेजूची ती एकारेजमाच्या काळार आमकां चड म्हत्वाची जावन आसा आमचे तावन कितें करूंक जाता ते प्रयत्न करया खंडी जावन असाध्य म्हणलें ना पूण कश्टांची शिकोवण जेजू आमच्या मुखार दवरता दुस्मानाचो मोग करात वायट करतल्यांक बरें करूंक प्रयत्न करात आनी प्रत्येक जावन मौनपणी तांचे खातीर खंडी जावन आमकां आमी मागयेत आनी सकडी बरें जातलें बेसांवां आमी आपणायतले हांव जीवन मुझे सुमिया वो ते देने मका संसारिया पयना सांगे करे बलिदान पातकी जीने मुझे उदार काळीज बापा तुझे विसादया सारखे उदार काळीज बापा तुझे विसादया सारखे जीवन मुझे सोमिया वर्थे देणे मका संसारिया पयना जावं करे बलिदान म्हज्या भाव भयणीन म्हज्या आनी तुमचे अर्घ बलिदान सर पदवेदात देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा आमचे जिणेची भक्ती तुका मनशाक ह्या पवित्र गुटा वरवीं तुज्या पुता जेजूक आमी एकवटोवन ताच्या जिविता सारकें आमचे नवें जिवीत जावं म्हणून मागता त्याच्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेश्वरा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वयशामी करूं फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व कळणी सवथंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीस आनी आमच्या फायद्याचो आमच्या कुडीक आमी दंडवण दितना अवगुणाचे तूं बोळ मोडताय आमची मनां ऊंच उबारताय वेगवेगळे शेगूण वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ससनाचें इनाम तूं आमकां दिताय त्याच जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी सर महिमा वाकणतात तांच्या संगात आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गीत जय सर्वेस्पराचे नांवे जय उत्सर्गीत जय जय बापा करोस तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें
हो तुम्ही समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचे हें रगत, फातकांच्या बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावर्त सगट परगटुया. सौम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समरता, तुझे पुनर्जीवन पोळ आम्ही परगटा. तुझ्या येण्यात सौम्या जेसू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो प्रभू सोदरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची वखद कर. तांकां आनी तुजे सकतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे फजोडीत मुखार पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. ओंकार मरे देवाचे माये संगती, भगवान जुजय तुजो पती, भगवान धर्मता आनी थर कळें तुका बरोबर आनी सगळ्या भक्तां बरोबर सत्संगाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. दुस्मनाचो मोग करूंक आनी एकामेका बगसून बरें करूंक जाय असली कृपा सर्गींच्या बापा थावन आमी मागून घेवया. म्हणून आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा दिसनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय
आणि राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय असो. तुमचे सवय असो. एकामेकांतय क्रिस्ताची शांती आम्ही वांटून घेऊया. पीस. देवाचे शिले संसाराचे पाप पाप करतले करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवंक वेता ती आमच्या जरती आनी क्यास्त हाडिना जावं पूण तुजे काकुळतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें मंदिराचे भाग म्हाका पावना पूण उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Mia pati portolo तुझे कृपे तुझे दये सोमिया पाटी portolo ए जेजू मुझे दय राव जेजू मुझे दय तू संगी असताना नाका माका काय ए जेजू मुझे दय राव जेजू मुझे दय तू संगी असताना नाका माका काय. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या मिसार तुझे उतर आयकून सर्गीचे शिकवण आमकां मेळ्ळ्या ती पाळून तुजी शांती आनी बुजवण आमकां निरंतरी मेळो. तूं आमचो मोगाळ बापोय देखून तुवें तयार केल्ल्या जेवणांनी तुवें आमकां पोसलाय, तशेंच तुज्या मोगान आमकां सदां राख आनी सांबाळ. ह्या आमी मागता आमच्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर्पद्वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो.
आमेन. वस्तुने याद क्रिस्तच्या मोगान आणि शांतीन तुमकां धाडता. देवाची गोडुका. कार्मेल सायबिणीचे नवेन. ई भाग्यवंती देवाची माई, आम्ही तुका कार्मेल माय आणि राणी म्हणून वाकणता. आपणाकच चरणदासी म्हणून लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय सावन विसली. जेजून तुझ्या पुतान क्रुसावरून कळतना आमची आवय सावन दिली. कार्मेल गुड्यार मोटवेशांनी तुका ताची आवय आणि शारोतीन म्हणून मानून घेतली. घरच्या कांता वेळार ताणी तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादीक दाखवाले. सर्गीच्या वैभवात दैविक माई, कोण ना तुझे बरी बळे माई, कळत नातले अंकारी कार्मेलिताच्या आदारा पाव आमका ए दर्या चुकरा म्हूण पारातले आणि तू तांकां पावली. आतांही तुका तुझ्या भुरग्यांच्या हुस्को आसा म्हणल्यार द्रढ पातयेणीन आनी तीर बरवशान तुजी सरशी आमी येता आनी आमचो गरजो तुजे मरिफाची झुमकार दवरता. सांगाता म्हणया उदास कर ही भोव दयाळी अंगारी मरी, तुझ्या आश्रयात उरलो, तुझो आदार मागलो, तुझी मध्यस्थी सोदलो. कोणपणी कुमक मेळनासतना गेलो म्हूण केदीच कोणेच आयकूंक ना. हे फातीन दैर्य घेवन तुजे कडेन धांवून येता. हे अंकारीचे अंकारी मुझे माई तुजे कडेन येता. पातकी आनी कंतीश तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्या देवपुताची माई, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुज्या कळतीन म्हजी मागणी आयक आनी हांव मागता तें म्हाका दी. आमेन. नमान मरी कृपेन मरली समितीची संगता आश्रयाम तर तू सदैव आणि सदैव फॉल जगुशीचें जिसो. भगवंती मरिये देवाची माई, आमच्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे घडी. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आम्हा बसत विनंती कर. नमान मरी कृपेन मरली समितीची संगता आश्रयाम तर तू सदैव आणि सदैव फॉल जगुशीचें जिसो. भगवंती मरिये देवाची माई, आमच्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे घडी. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आम्हा बसत विनंती कर. नमान मरी कृपेन मरली समितीची संगता आश्रयाम तर तू सदैव आणि सदैव फॉल जगुशीचें जिसो. भगवंती मरिये देवाची माई, आमच्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे घडी. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आम्हा बसत विनंती कर. अर्घा प्रार्थन. ए भाग्यवंती मरी कार्मेल राणी, आमची आवय तू जावन आसता. तुवें आमचे खातीर मागणलेल्या सर्व कारांक अर्घां दिता. व्हडा पातयेन तुजी बेंदणी घाल्ल्या सर्व कश्टांवरांतली वायट विघ्नांतली तुवें राखल्याय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिन वाजता. ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागणेची जिवीची प्रयत्न करतल्या. अशें आमी सदां तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखा भोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुझ्या आनी तुज्या हाती आसलेल्या जेसू बाळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. भाग्यवान कुर्साचे कुरवेन देवा आमच्या देवा आमच्या स्मरणातले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. मोगाचनो नमान बाळोक जेजू महिन्याले पत्र फेब्रुवारी अंको आयतो जाला. विषय मिसावाक डिजिटल संसाराचे 10 उपदेश. आधुनिक माध्यमा मुखांतर सुवार्ता प्रसार ह्याविषयी संपूर्ण माहिती कारवार DSSचे नेमलेल्या नव्या बिस्पसंगी एक्सक्लुझिव्ह इंटरव्ह्यू वाचूंक तयार रावा. हर एका कुटुंबात एक बाळोक जेजू पावोवन दी म्हळी आमची आशा. मोगाचनो म्हजें नांव दीप फ्रांसीस फेर्नांद, कार्मेलीत याजक. तुम्ही खंडीत जावन कार्मेलीत मिशन आयकलां, कार्मेलीत हांगा पळयलां.
पूण कार्मेलीत म्हळ्यार कोण? कार्मेलीत कित्याक आसात? इगर्जमतेंत कॅथोलीक इगर्जमतेंत जायते मेळ आसात, धार्मीक मेळ आसात. आमी वडदी म्हणटाव या कॉंग्रिगेशन म्हणटाव. दाखल्याक फ्रांसिस्कन आसात, कापुचिन आसात, डॉमिनिकन आसात, जेजुईत आसात. अशें कार्मेलीत हांचे बराबर एक धार्मीक मेळ. कित्याक आसात कार्मेलीत? कार्मेलीतांचो मुख्य शेवट जावन आसा देवाच्या मोगांत जियोवचो, देवाच्या हाजरपणांत जियोवचें. देखून हाका 3 संगती आमकां आदार दितात. पयलें मागणें. देखून आमकां मागणें रेपिटेशन न्हय, मागणें एक संबंध. देवा लागीं तो संबंध जिवो दवरूंक विविध रितींनी प्रयत्न करच्याक आमी मागणें म्हणचे. आनी दुसरें जावन आसा समुदायीक जिवीत. आमी सांगाता जियोवचें, आमी एकसुरे जियेना, एकामेकाच्या संगतपणान जियेता. आनी तिसरें असो परिणाम जावन मागणें आनी समुदायीक जिवीत असो परिणाम जावन मिसांव म्हणजे देवाची शुभ वार्ता बरी खबर हेरांक परगट करची. हें जावन आसा आमचें आपोवणें. देवाच्या हजरपणाक साक्ष जावचें आमचें आपोवणें. तुका कार्मेलीत जावंक जाय, देवाचो मोग करूंक, ताच्या मोगान जियोवंक आनी त्या मोगाक साक्ष जावंक जाय. आमकां मेळ.